Jeremias chapter 22. सर्वेस्परान अशें म्हणलें, जुडाच्या राजनिवासांत देंवून वच आनी थंय हो संदेश दी. दाविदाच्या शिवासनार आतां बसून आसलोल्या राजा, तूं तुजे सुबेदार आनी ह्या दारवंट्यांतल्यान येती वेती तुजी पोरजा सगळीं तुमी आयकात. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, नितीन आनी प्रमाणीकपणान चलात. उनीत भोगतल्या सगळ्यांक जुलूम कोत्तल्यांच्या हातांतलीं सोडयात. विदेश्यांक, अनाथांक, विधवांक पिलू नाकात व तांकां कांय वायट करूं नाकात. ह्या पवित्र जाग्यार निरपराधी रगत वारोय नाकात. ही म्हजी आज्ञा तुमी फिकिरीन पाळशात जाल्यार दाविदाच्या शिवासनार बसतले ते राजा रथांचेर आनी घोड्यांचेर बसून ह्या राजवाड्याच्या दारवंट्यांतल्यान प्रवेश करतले. तेच न्हय, पूण तांचे सुबेदारूय आनी तांचे पोरजा. पूण तुमी ह्या म्हज्या उतरांक भेरे कान करशात जाल्यार म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां, उलयता तो सर्वेस्पोर. ह्या राजवाड्यांचें निसंतन जातलें. खरेंच जुडाच्या राजाच्या निवासा विशीं सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तूं म्हाका गिल्याद्याच्या प्रांता सारको सोबीत, लेबनॉनाचे एके वैभवी tumche सारको. तरी पूण हांव तुजें एक अरोणें कोत्तलों, ओसाद पडलोलें नगर कोत्तलों. जण एकल्याच्या हातांत आपलीं हात्यारां दिवन तुजें निसंतन करूंक हांवें मनीस कुशीन काडून दवरल्यात. तुजे ओदीक रोसरोशीत देवदार ते कापून उडयतले आनी उज्यांत घालतले. जायत्या परक्या राष्ट्रांतलो लोक ह्या शारांतल्यान वेतलो. तेन्ना तीं एकामेकाक म्हणटलीं, ह्या वत्त्या शाराक सर्वेस्परान अशें कित्याक म्हूण केलें? आनी जबाब जातलो असो, कित्याक तांणी सर्वेस्पराचो आपल्या देवाचो कोरार सोडून दिलो आनी दुसऱ्या देवांक भोजूंक आनी तांची सेवा करूंक लागलीं. अनेक राजां आड भाकितां जेहोआहाजा आड. मेल्ल्या मनशा खातीर रडूं नाकात, ताचे खातीर विलाप करूं नाकात. दूख कोत्तात जाल्यार देश सोडून गेला ताचे खातीर दूख करात, कित्याक म्हणल्यार तो कदींच परतून येवचो ना. आपलो खाशा देश तो आनीक कदींच पळोवंक पावचो ना. शालूम जुडाच्या राजा जोसियाचो पूत आपल्या बापाय जोसियाच्या शिवासनार बसलोलो, पूण ताका हो देश सोडून वेचें पडलें. ताचे विशीं सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तो हांगासर केन्नाच परतून येवचो ना, पूण जंय ताका कोidi करून व्हेला थंयच तो मरतलो आनी हो देश तो आनी केन्नाच पळोवंक पावचो ना. जेहोआकिमा आड. जीं कोण आपलें घर प्रमाणीकपणान बांदिनात, नितीन मुनसुबी करिनासतना आपल्यो माळयो बांदतात, आपणा सारकेल्या मनशांक केल्ल्या वावराची मजुरी दिनात, पूण तांचे कडचो वावर फुकट काडून घेतात, तांचें खोटाकोटा. जीं कोण अशें म्हणटात, हांव म्हाका एक विशाल राजमहाल बांदतलो, वयर माळयेर वाऱ्याक उक्ते आनी रूम जनेलाचे कूड बांदतलो, देवदार रुखाचीं फळीं घेवन तांकां कवडां कोत्तलो आनी तांकां झगझगीत तांबडो रंग काडटलो, तांचें खोटाकोटा. तूं ओदीक रोसरोशीत देवदार हाडून तुजो निवास बांदताय म्हणून आपूण ओदीक व्हरतो राजा म्हूण चिंताय कितें? तुजो बापूय बोरीं जेवणां करून धादोशी नासलो काय? पूण तो नितीन आनी प्रमाणीकपणान चल्लो आनी ताचें सगळें बरें चल्लें. तो गरिबांक आनी गरजेवंतांक नीत करून दितालो. असले चालीक मात म्हजी खरी वळख म्हणची.
पूण तूं जाल्यार तुजे दोळे आनी तुजें मन फकत तुज्या स्वार्थी आडवाचेर लावन आसाय. तूं निरअपराध्यांचें रगत वारयताय, जुलूम कोत्ताय आनी पिडापीड दिताय. ह्या पासत जुडाच्या राजा जोसियाचो पूत जेहोयाकीम हाचे विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता. भोंगो म्हज्या भावाचें, म्हज्या बाबड्या भावाचें, भोंगो म्हजे भयणीचें, म्हजे बाबडे भयणीचें. असल्या उतरांनी कोणूच ताचे विशीं विलाप कोत्चो ना. दोनया म्हज्या, राया म्हज्या. असल्याय उतरांनी कोणूच ताचे विशीं विलाप कोत्चो ना. गाडवाक पुरूंक वतात तशें ताका पुरूंक वतली. ओडीत ओडीत जेरुजाल्याच्या दारवंट्यां भायर ताका उडयतली. जेहोयाकीना आड. लेबनॉनाचे घाट चडून वच आनी थंय किल्लोंच मारून सांग. बाशानान तुजो ताळो उबार, आबारिमा थावन आरोड घाल, कित्याक सगळ्या तुमच्या मोगऱ्यांचो नाश जाल्लो आसा. कित्याक सगळ्या तुमच्या मोग्यांचो नाश जाल्लो आसा. तुमच्या सुखा संतोशाच्या वेळार हांव तुमचे लागीं उलयल्लों, पूण तुमी म्हणलें आमी आयकुचींच ना. भुरगेपणार सावन अशेंच तुमी करीत आयल्यांत. म्हजें उतर आयकूंक कदींच तुमी कबूल ना जालीं. वारो तुमच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक पयस पयस धांवडायतलो आनी तुमचे मोगी कोidi जावन गुलाम'पोन्नाक पावतले. तुमचें खॉत्तेपोन्न मोनांत हाडून तुमकां केदी लॉज भोगतली. लेबनॉनाक तुमी तुमचें ठिकाण केलें. देवदार रुखांचेर तुमी तुमचो घोंटेर केलो. जशी बालोंतेराक पावलोली एक बायल पिंगता, तशीं तुमी तुमचेर आंकांत येतलो तेन्ना पिंगत आसतल्यात. म्हज्या जिवाचें उलयता तो सर्वेस्पोर, असो हांव सोपूत घेतां. जुडाच्या राजा जेहोयाकीमाचो पूत कोण्याक हांव सांगतां. म्हज्या उजव्या हाताची शिक्को आसलोली मुदी जाल्लोय जाल्यारूय तरी हांव तुका ओडून काडून भायर फेकतलो आसलों. तुजो जीव काडल्या शिवाय रावचेंच ना तांचे आदीन. तूं थाऱ्या भियेताय तांचे आदीन. बाबिलोनाच्या राजा नेबुकादनेजाराचे आदीन, काल्देकारांचे आदीन हांव तुका कोत्तलों. तुका आनी तुका जल्मा हाडटले आवयक हांव दुसऱ्या देशांत निर्वाशी जावंक उडयतलों. त्या देशांत तुमी जल्मूंक नासल्यात, पूण तुमी दोगांय थंय मरतल्यात. ह्या देशांत परत येवंक तुमी ऑत्रेकतल्यात, पूण हांगा तुमी कदींच परतून पावची नात. हो कोण्या मोल नासलोल्या फुटलोल्या आयदना सारको मनीस? कोणाक नाका तसलें मातयेचें आयदन? ताका आनी ताचे संस्थीक अवळखी देशांत कित्याक म्हूण फेकून दिल्ली? ओ पृथ्वे, ओ पृथ्वे, ओ पृथ्वे, सर्वेस्पराचें उतर आयक. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, ह्या मनशाक भुरगें बाळ नासलोलो म्हूण लेखतात. ताच्या जिविताक येस मेळूंक ना, कित्याक ताचे संस्थीचो कोणूच दाविदाच्या शिंवासनार बसूंक पावचो ना, वो जुडाच्या प्रांतांत नव्यान राज चलोवचो ना. देवाचें उतर हें.